हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक वाखाणी, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक परनिपात. तो सदां काळ आमचे भितर आसा. तेजी जिवीत आमचे भितर आसा. तो सदां काळ आमचे भितर रावता. तो सदां काळ आमचे भितर जियेता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आम्ही अन्य भाशेन आमच्या जिव्या देवाक दिन वाचूया. ओ ब्रह्मात्र वोत्र मासे खेरा बाशोत्र लांदे लिब्रमांत्र वोत्र मासे खेरे बेरे बेशा बारा 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 बा लिब्रमांत्र वोत्र मासे खेत्र लांदे ग्लोरिया महिमा ओब्रा शांदा लावात्र मासे रिबाशी बात्र मोसो को मोंत्रे लेके लिब्रमांत्र वोत्र मासी खेत्र लांदे. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, brashanta la batra lande. Oh, hallelujah. जुआंचो 14 अध्याय आणि 13वी ओळ आमकां सांगता, तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितले हांव करतलो आनी अशी पुता सवे बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितें म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमी जेजू क्रिस्त आमकां खाशा सांगता, तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितले हांव करतलो आनी अशी पुता सवे बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितें म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्त खाशा ह्या उतरान आमकां सांगता की आमी देवाच्या नांवान, स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कितें मागू जाल्यार तितले आमचो देव जेजू क्रिस्त करतलो. कित्याक ताच्या नांवांक पदवी आसा. मोगाच्या नांव ताच्या नांवांक सामर्थ्य आसा. कित्याक तो सामर्थ्यान भरलेलो देव. तो सामर्थ्यान भरलेलो देव. ताच्या नांवान ह्या वेळार मागोया. ताचे नाव आमच्या जिबेन उच्चारूया. ताचे नाव आमी परगटुया. कित्याक ताच्या नांवान आमकां सगळेंच मेळटा. ह्या वेळार खुशालकायेन देवाक दिन वाचुया. आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना. सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को. सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को. आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना. स्तुती आराधना आमच्या देवाक. खुशालकायेन वेळार देवाक दिन वाचुया. आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना. सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को. सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को. पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना. पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना. स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, यीशु मसीह तुझे आराधना. स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, यीशु मसीह
माझी तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुती आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हो या वेळेला आमचे दोन्ही हात वैर उभारून खुशाल काय देवा दिन वाचूया, यो वेळ ताका वाखाणूचो, ताका दिन वाचूचो। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। जीवन देने वाले तुझे आराधना, जीवित खुदा तुझे आराधना, जीवन देने वाले तुझे आराधना, जीवित खुदा तुझे आराधना, वापस आने वाले तुझे आराधना, मुझे लेने वाले तुझे आराधना, वापस आने वाले तुझे आराधना, मुझे लेने वाले तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना
सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ते देवाची स्तुती, ते देवाक आराधना, जो देव सदा आमचे भितर आसा. ते देवाचें नांव घेतल्यारूच आमी कुरपेन भरता. ते देवाचो उगडास काडल्यारूच आमी सक्तीन भरता. ते देवाचें नांव. केन्नाय बाबा, जे वेळार तूं एकसुरो आसय, जे वेळार तूं चिंतपाक आसय, जे वेळार तुज्या लायफान प्रॉब्लम्स आसात, तेचें नांव तुज्या जिवितान घे. तेचें नांव, कित्याक तेच्या नांवान हर एक प्रश्नाक तुज्या उत्तरान, तेच्या नांवान हर एका प्रश्नाक उत्तरान लेब्रमासा कांद्रेले जैन त्रमाशी हर एका प्रश्नाक तुजें उत्तरान, तेच्या नांवान. तेचें नांवूच आसा हर एका प्रश्नाक तुजें उत्तरां दिवंक. लेब्रमासा कांद्रामासो कोंद्रेमेस. हालेलुया. पळय, आजचें देवाचें उतर घेयात. खेरीज भाशेन लुकाचो 22 अविसूर, लूक चॅप्टर 22 वर्स 39. लुकाचो 22 अविसूर आनी 39. आनी ते अशे भाशेन आसा. आनी भायर सरून आपले सवयी प्रमाणे ओलीव डोंगरांक वचूंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. सो हय एक उतार आसा, ते म्हटल्यार पवित्र पुस्तक अशे भाशेन बरयता, आनी भायर सरून आपले सवयी प्रमाणे ओलीव डोंगरार वचूंक लागलो. आपले सवयी प्रमाणे. सो पळयात, आमच्या जिवितान हर एक दीस आमच्या जिवितान एक नवो दीस आसा. हर एक दिसा आमी चलता, पूण हर एक दिसान बाबा आमी जियेता आमचे सवयी प्रमाणे. प्रेज द लॉर्ड. जशी आमची सवय आसा तसो आमचो दीस जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जशी आमची सवय आसा न्हू, जशी आमची हॅबीट आसा ना, तसो दीस चलत आसता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमचे सवयी प्रमाणे आमी तो दीस घालूचो प्रयत्न करीत आसता. जावं जायते जाणांका संवय आसतली बूक रिडींग करूचे. सो संवयी प्रमाणे आमी बूक रिडींग करता. जायते जाणांका संवय आसतली न्यूज पेपर वाचूची. सो संवयी प्रमाणे जेदा काय न्यूज पेपर वाचनाय तेदा काय तूं कामांसून भायर सरनाय. सो जायते जाणांका संवय आसतली कितें तर सकाळी पयली ब्लॅक टी घेवची आनी मागीर ब्रेकफास्ट. सो अशे वेगवेगळ्यो संवयी आसात, वेगवेगळ्यो संवयी आसात, वेगवेगळ्यो संवयी आसात. थोड्यांका बऱ्यो संवयी आसात, थोड्यांका वायट संवयी आसात. थोड्यांका बऱ्यो संवयी आसात आनी थोड्यांका वायट संवयी आसात. थोड्यांका पळयात सकाळी फुडें उठल्या उपरांत सिगार ओडची संवय आसा. थोड्यांका उठल्या उपरांत सोरो पिवची संवय आसा. थोड्यांका उठल्या उपरांत मोबायल पळोवची संवय आसा. थोड्यांका उठल्या उपरांत म्युजीक आयकुची. म्हटल्यार ही संवय आसता जी संवय आमच्या लायफान आमच्या दिसपट्टी दिसान ती आमच्या सांगाताक आसता. ती संवय पवित्र पुस्तक म्हणटा बरें झाड बरी फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. सो
जी आमची संवय आसता ही बरी संवय आमकां बरी कामां उत्पन्न करता वा आमच्या लागसून बरें ते भायर काडटा. पूण ही वायट संवय आमच्या लागसून वायट ते उत्पन्न करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक सकाळी 6 वाजता उठोवची संवय आहा, कोणाक सकाळी 5 वाजता उठोवची संवय आहा, कोणाक सकाळी 10 वाजता उठोवची संवय आहा. म्हटल्यार जी संवय बरी आसा ती मनीस संवय आपल्या जिवितान लायता आनी जी वायट संवय आसा ती आपल्या जिवितान लावंक पळयना. पूण थोडी वस्तू अश्यो आसा ज्यो आमच्या जिवितान आमी आमकांच लायता. प्रेज द लॉर्ड. पूण बाबा ह्यो संवयी प्रमाणे आमचे दिसपटी गिराज चाललेले आसता. आमचो हर एक वेळ ह्या संवयी प्रमाणे आसता. हांव सकाळी उठोवचो, हांव खंय वचोचो, संवयी प्रमाणे. पळयात कोणाक जर सगळें काम आटपून एका स्वातीचेर वचोन बसोवची संवय आसा आनी त्या मनशा वांगडा उलोवची संवय आसा तर तूं फटाफट काम आटपतलें आनी थंय वचोन बसतलें. ज्या ताकाय तूं थंय वचोन बसनाय ना त्या ताकाय तुका बरें दिसचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडीं जाणां म्हणटा ना ब्रदर म्हाका न्हू तिची संवय आसा. आमी आयकता ना तिका ती संवय आसा, तेका ती संवय आसा, तेका ही संवय आसा. ओके, बरी संवय आसा जाल्यार प्रॉब्लेम ना. वायट संवय आसा जाल्यार तिका वा तिचेर काम करूंक जाय हें गरजेचें. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तक हय म्हणटा तशेंच भाशेन लूक चॅप्टर 22 वर्स 39 आमकां सांगता तेच भाशेन जेजूकूय एक संवय जावन आसली आनी ती संवय आमचे परस चड डिफरंट जावन आसली, आमचे परस चड वेगळी जावन आसली. आनी ती संवय म्हटल्यार एक सुर्या स्वाताचेर वचोन मागणें करचो. प्रेज द लॉर्ड. एक सुर्या स्वाताचेर वचोन कितें करचें? मागणें करचें. आनी ही पासून एक संवय जावन आसली. आतां ही संवय मनशांक नासली, ही संवय जेजू क्रिस्ताक आसली. आमेन. हालेलुया. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा 40 लायन हे स्वातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें ताणेन पडना जावच्याक मागणें करात. आनी फातराचे ओडीत आपूण तांचेसून पयस गेलो आनी दिमयेर पडून मागणें करूंक लागलो. स्वीट एंड सिंपल संवयी प्रमाणे. तो एक सूर्य स्वाताचेर वयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवयी प्रमाणे तो एक सूर्य स्वातेचेर वयतलो. प्रेज द लॉर्ड. खूब गरजेचें आसा बाबा संवयी प्रमाणे आमी एक सूर्य स्वाताचेर वचचें. खूब गरजेचें. पळया जी संवय तुमच्या जिवितान तुमी लायतल्या तीच संवय तुमकां बरें तें उत्पन्न करतलें. प्रेज द लॉर्ड. जी संवय तुमच्या जिवितान लायतल्यात ती संवय बरें तें उत्पन्न करतलें. प्रेज द लॉर्ड. बरें तें उत्पन्न करतलें. पळया जशें आमी आमच्या कुडीक बरी ती संवय लायतात. जस्ट एग्जांपल घेया. आमी आमच्या कुडीक खेरीज भाशेन आमी आमच्या कुडीक न्हू जर नेल्स कातरूची संवय आसा न्हू तर आमी टायमार नेल्स कातरतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. टायमार नेल्स कातरतले. हालेलुया. टायमार नेल्स कातरतले. हांव तुमकां कित्याक सांगता एग्जांपल कित्याक सांगना आमकां आमच्यो संवयी पळयात कितक्यो आसतात त्यो. थोड्यांका जशें आमी दनपारां जेवंक वयता वा राती जेवंक वयता आमची प्लेटूच जाय, दुसऱ्या प्लेटीन आमी जेयना. आमचो ग्लासूच जावो दुसऱ्या ग्लासान आमी जेयना.
तुमी म्हणटले ब्रदर हे आमकां कित्याक सांगता, हे आमकां जाणा. हे तुमकां जाणा म्हणूनच सांगता. जर आमकां हर एका वस्तूची संवय आसा जाल्यार आमकां जेजू सांगाताक मागणी करूची, जेजू सांगाताक उलोवची पासून एक संवय जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेजू सांगाताक उलोवची संवय जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमी आमचें सगळें काम आमी परफेक्ट करता, पूण जेजू वांगडा आमी उलोवची संवय कित्याक टाळटा? कित्याक आमी एक दीस पासून जेजू सांगाताक रावले बगर कसो रावता? एक दीस ती संवय आमचे भितर ना. कित्याक? ती प्रेयर करीचो आत्मा आमचे ना. कित्याक? ते प्रेयर करूची ताकद आमचे भितर ना. कित्याक? पळय आयज जर पळोवंक गेल्यार सगळींच जाणां म्हणटात आमी मागणे करता, सगळींच जाणां म्हणटात आमी देवाचें उतर वाचता, पूण मोग म्हणून ना, पूण फॉर्मेलिटी म्हणून. आमेन. कोणी तरी म्हाका सांगला, कोण तरी म्हाका विचारतलो, हांवें जर वाचलें जाल्यार म्हाजे बिजनेस, म्हाका जे कितें म्हाजी गरजी आसात म्हाका मेळटले. ना बाबा, देव तसो ना आसा. देव पे करून तुमकां मेळयतलो असो देव ना आसा. देव मोग करून मेळयतलो देव आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ती बाजारांतली वस्तू न्हू तूं ताका विकती घेतले, ती मोगाची वस्तू आहा, ती तुका मोगानूच मेळयतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मोगाची वस्तू आहा ती आनी तूं मोगानूच मेळोवंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. समज घ्या, जेजू सांगाता कॅल्क्युलेशन करिनाका, कॅल्क्युलेशन करिनाका. जर तूं म्हाका जर देवा दिलय तर हांव तुका ना, तशें ना. देव म्हटल्यार मोग. प्रेज द लॉर्ड. तेचें थंय कॅल्क्युलेशन ना, तेचें थंय कॅल्क्युलेशन ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेचें थंय कॅल्क्युलेशन केन्नाच ना. पळयात आमच्या जिवितान न्हू आमी जायत्यो अश्यो वस्तू आसात, जायत्यो अश्यो वस्तू ज्यो वस्तू आमच्या फुड्यान आसतात पूण आमकां सजमनान ना त्यो वस्तू म्हजे पासत आसात म्हणून. हालेलुया. आमच्या फुड्यान आसतात बाबा त्यो वस्तू, आमच्या फुड्यान आसतात, आमच्या फुड्यान आसतात. पण आजचे देवाचे उतर तुमकां हेंच सांगता, संवयी प्रमाणे जशी जेजूक संवय आसली तशी तुमकांय संवय जाय प्रेयर करची. जशी जेजूक संवय आसली तशी तुमकां पासून संवय जाय मागणी करची. तुमकां पासून हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, ह्या संवसारान न्हू बाबा आमी ज्या वेळार आमी जेजू विशीं उलयता ना तेच्या मागण्या विशीं आमी चिंतता. प्रेज द लॉर्ड. तेणे आपलें जिवीत न्हू बापा लागीं फूल प्रेयरान घालयलेलें, फूल प्रेयरान. सो म्हजो आनी तुजो पासून कायदो जावन आसा. आमचे पासून जिवीत आमी मागण्यांत घालूं, न्हय फॉर्मेलिटी पूण मोग म्हणून. जसो तेणी आमचो मोग केला तसो आमी करूं. आमेन. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां आमकां सासणीक जिवितान व्हरतात. तुजी उतरांनी आमकां ताकद मेळो. तुजी उतरां आमकां बलिश्ट करतात आनी हर एक आमची वायट सक दूर करता, पयस करता. थँक्यू जीजस तुज्या ह्या उतराक लागून. थँक्यू होली स्पिरीट तुज्या ह्या ताकदीक लागून. थँक्यू बाबा तुज्या ह्या हाजीरपणाक लागून. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.